कार्यक्रम फुडें कितें डिस्कस करपाक जाय तुमकां कितें आनी इन्फॉर्मेशन आल्यार तुमी सांगात. रिशफलिंगाचे बी कितें उलोवप जालां? काय सांग आमकां हे एजेंडान तशें कांय सांगूना. 11 years ऑफ कंप्लिशन ऑफ सरकार म्हणून सांगना. आपलो कार्यक्रम कितें ती करपाक टॅक्सीकार तुमकां मेळपा येयला तेंचो तो बोवाळ म्हाका कोण बरो येवंक ना मेळपाक अजुनूय मेळना घोडेक आयज सांजचे टॅक्सीकार नाल्यार सगळ्या आमदारांक मेळटा तुमकां मेळना ना नॉट येट. ओके मे बी टुमोरो आय बिलीव फाल्यां मेळपाचो दीस ती म्हाका कॅब एग्रिगेटर जे अपोज करता सो तुमचें कितें म्हणणें आहा ती कॅब एग्रिगेटर तुमचें म्हणणें सी इट इज इनएविटेबल. ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ ग्लोबल फिनॉमिनन. फक्त गोंयान अशें येता अशें ना. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅम अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम अप विथ देअर ओन ॲप बेस्ड टॅक्सी. आय थिंक इट वील डू एवरीबडी अ फेवर. आय सपोर्ट ईच एंड एवरी टॅक्सी ड्रायव्हर. आमी आमचे मतदारसंघा भितर टॅक्सी ड्रायव्हर आसा. पण कितें आसा लोकांचे वाटेनूय पळोवंक जाय सगळ्या वाटेनी पळोवंक जाय. अल्टिमेटली हाव द टॅक्सी ड्रायव्हर्स बेनिफीट वी हॅव टू लूक एट द सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो. हू इज पेइंग गोइंग टू बी पेइंग द फेअर. अल्टिमेटली पीपल आर पेइंग द फेअर. सो वी हॅव टू आस्क पीपल वॉट पीपल वॉन्ट. खरें म्हटल्यार तुमी आमकां सोडून लोकांक विचार. आमी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमकां लोकांक जाय तें आमी करतले. रेंट कॅब बंद जावंक जाय म्हणून एक पळय रेंट अ कार बंद जावचें अशें म्हाजें आय डोंट बिलीव इन इट. बट इट हॅज टू बी कंट्रोल टू अ सर्टन एक्सटेंट. जे कोण गाडयो दिता पळय रेंटाक दे हॅव टू वेरीफाय फर्स्ट वेदर दॅट पर्सन इज केपेबल ऑफ ड्रायव्हिंग रायडींग. थोडे जाण ते घेता आनी चलोवपाक सुद्दां नाका. ते आमच्या फुडल्यान सुद्दां 2-3 जाण पडलेले आसा. दॅट हॅज टू बी समथींग दॅट हॅज टू बी मॉनिटर्ड. बंद करप आय डोंट थिंक दे शूड स्टॉप इट. आय थिंक सद्याक नवीन इशू करपा खातीर बंद केलेले आसा. बट जर इफ यू स्ट्रीमलायन दॅट एंटायर सिस्टम इट इज अ गुड बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल गोवन्स. बट इट हॅज टू बी इन कंट्रोल. इट इज समवेअर आय फील इट इज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. ताका लागून एक्सिडेंटूय चड जाता. येस अ लॉट ऑफ एक्सिडेंट्स अ लॉट ऑफ रॅश ड्रायव्हिंग. थोडे जाण कन्झम्पशन ऑफ अल्कोहॉल करतात आनी गाडयो चलयतात. दॅट इज अ डेंजर टू पब्लीक. ऑल पब्लीक नॉट ओन्ली गोवन्स बट टुरिस्ट ऑल्सो दे एंडेंजर द टुरिस्ट. बिकॉज रातचे चडशे गोंयकाराची भायर भोंवतात ते पर्संटेज कमी आसता. टुरिस्ट चड आसता भायर न्हू. सो दे आर टुरिस्ट एंडेंजरींग टुरिस्ट एंड एंडेंजरींग आवर लायवलीहूड. गोंयकाराचें लायवलीहूड खंय तरी त्रासान पडटा. आनी म्हणजे म्हापसा गार्बेज इशू खूबच वयर सरता ते म्हणटा. इवन फाटल्या दिसांनी फ्लड सुद्दां येता बिकॉज ऑफ गार्बेज म्हणटा. No, it was not because of garbage. It was of certain nallas that were clogged. Only one day there was a flood. On the पहिले दिसा पावस पडला पळय. It was a Tuesday if I'm not mistaken. तारीख म्हाका दिसता 23rd काय याद ना 20th आय थिंक. 20 काय 21 तारखेर व्हडलो पावस आयिल्लो पळय. आख्खे गोंयभर प्रॉब्लम जालोलो आसा. It has not only happened in Mapsa. I think it is a pan Goa issue. Of course, we have had flooding for about 2 वरां खातीर आमकां थंय खोल्ले भागा भितर त्रास जाल्लो आसा. And we have rectified that. After that 3 times there is desilting that has taken place of that particular null. We can see a lot of soil erosion this time in Mapsa constituency as well as our neighboring areas. But Department of Water Resource along with municipality has rectified the problem. I have personally gone and made sure all nallas are clear. We can see a lot of ना हांव गेला ना. कडल्या फाटल्यान महादेवाचें देवूळ आसा पळय. हय.